चलो फर्स्ट अरे विसरलोची गडबडीत दूध आणि चहाची गॅस ऑन करते. सिंपल सकाळची ब्रेकफास्ट पुलाव रेडी झाला. सुपर झाला एकदम टेस्टी झाला. अम्मा मजेत तू गेलाय उसळ खाऊची गॅस तुला एक बार मेघा आताच खाल्ली मेघा आताच खाऊन खाऊन कंटाळायला दिसते. आज तर कोणी येतो कोण देऊ का नवा खाऊ का नवा मग तसं गेला तर गेला आई जातो. व्हॉट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि प्रजना की गुड मॉर्निंग. घंटी झाले 7:15. माझी वग्गी उठल मला सॅटर्डे आणि वग्गी म्हाका ब्रेकफास्ट आणि रांदप करका रांदप तर गुत्ता म्हाका तर कसं करची करून पळया कसं करता 9 घंटा क्लास आसा 9 दाखवून कंटिन्युअसली आसा म्हाका बट एक ब्रेकच मध्ये तो 12 दाखवून एक ते तर म्हाका दिसता तंतू वचनो हांव वचनो रांदप करतालो. निमगीता अम्मा कसन करची करून ना जाल्यार अगर कसन पुलाव आनी कसन केल्यार बेस्ट पळयता हांव कसन ट्राय करता. म्हाका प्रॉपर फूल लंच करचें जायना बट ट्राय करतालो हांव कसन करचें करून. तर आत्तां वचनो ब्रेकफास्ट रेडी करता सर. काल वचनो तांदूळ तिंबत केलेला. अम्माक लायक सांगला की एक काम करूया पानपळ करूया. तर आज हांव पानपळ करतास तर तिंबत गेला हांव आतां तो वाटू का आतां किचन वचा आणि फटाफट पीठ वाटूया आणि पानपळ रेडी करूया. तर काल रात्री तांदूळ तिंबत गेल्लो पोळये तांदूळ चलो आतां वचनो वाटीता वचनो नारळ कट केला म्हणल्यार आमकां चटणी काम येता. थोडे या कट केला नारळ हंतूय घालता फटाफट हांव पीठ रेडी करता. तर गायस पानपळ्या पीठ रेडी केला आणि हांव चटणी केला ग्रीन चटणी केला हांव ह्या वेळा सुपर एक नंबर. आता मग घंटी जाल्यार कितलो कोत्ता म्हाका पळोवंक आतां फर्स्ट घंटी गेली जाल्यार करून. तर घंटी जाल्यार 7:41 ना. तर आतां चिकी टायम आसा म्हाका 9 घंटा म्हाका क्लास आसा. तर कायल दवरला दूध दवरला आणि च्या खातीर दवरला. चलो फर्स्ट अरे विसरलोची गडबडीत दूध आणि चहाची गॅस ऑन करते. ठीक आहे एक पॉल काढता ताजी मागीर हांव गॅस ऑन करता. पॉल घालला डांक्या सिंपल सकाळची ब्रेकफास्ट म्हळ्यार पानपळ म्हळ्यार पुरो जनावरां कडेन जाता. सिंपल असं इजी असं आणि हेल्दी असं. चलो हांव आतां फटाफट काडटा अम्माक तांणी दिता. कसन पानपळ आयला एक नंबर सुपर जाला हे पानपळ. ब्रेकफास्ट रेडी चटणी आणि पानपळ. चलो अम्मा आतां वचून दिता हांवें अम्मा गे उनो पानपळ वखत घेतलं तू मग पानपळ कशी जाला लाय झाला चटणी चटणी लाय झाला बद्दची तानी आणि पिन झाला. आता हांव क्लास घेवच्या बेस्ट असं कसं थंड आसाची भायरी बापरे. आता कंडी बागेल ओपन केलं ना तितलो थंडच ना वेदर सुपर जाला. चलो आता हांव वचना क्लास घेता 10 मिनटां मात्र आसा. जस्ट आतां म्हगेले क्लास जाल्ले तो आतां हांव फ्री आशिल्लो तो हांव लेखलें की आतां जेवण करच्या खातीर. तो हांव वचनो हांगा तो पुलाव करतास. तर हांगा अम्मान वचनो पुरो चॉप करून दवरला वेजिटेबल्स तांती बॉयल करतास आणि पुलाव करता आणि ह्या पुरा इन्ग्रेडियंट्स फटाफट करता. कुकर दवरला तर आज इतलं काय स्पेशल कर टाइम असल्यार मात्र करी येतं. चलो क्विकली करता हांव आता. तो कुकरान तो मिरसांग दालचिनी लवंग येळू पुरा घालला आणि ह्या पुरा वेजिटेबल घालतात एक एक कोरनो आमगे जिंजर गार्लिक पेस्ट. तर हें आजी सिंपल वेजिटेबल पुलाव करतास आणि आमकां चिके वॉकिंग करतास. तर हांगा मसालो पुरो घाललो मागीर भाजी आनी पुरो घाललो मिक्स करतास सुपर. तर राईसय घालले आता लायक करून मिक्स करूया उदक घालया आणि लायक करून कुकर बंद करून शिजोया. तर कुकर बंद केला हांगा पुलाव रेडी जाला सुपर जाला एक नंबर टेस्टी जाला हे. आणि हांव तर जेवताच म्हळ्यार म्हाका तो वच्चें आसा. अम्मा सांगता मागीर जेवता तर ती कसनो वाट्या घालून दवरता आणि ती मागीर जेवतली. Later that same evening. जस्ट आता 1 घंटा पुढे घर कडेन आयलो ताजे मागीर हांव च्या पिला अम्माक च्या करून दिलें आणि हांव थोड्या व्लॉग एडिट करच्या बसलो म्हाका टायम आशिल्ले. तर आतां 7 घंटे जाल्ले आणि आतां म्हाका क्लास आसा आतां ऑनलायन क्लास घेवच्यो आसात. वेगळे स्टुडंट आतां वेट करतास मागीर. चलो हांव आतां फटाफट करता आतां मागीर मेळया. आतां म्हगेली भयणी येता सर म्हगेले स्टुडंट रेडी आसा. म्हगेल्या भयणी हांगा आयल्या आणि तिने येता घर कडेन दाखवून उसळ हाडला. अरे वा कच्ची उसळ आहे मिक्स्ड स्प्राउट वा. हांगा चपाती करता सांगा वा सॉलिड. चलो आतां लायक करून खावया. अम्मा मजेत तू गेले उसळ खावची घे आज तुला एक बार मेघला आताच खाल्ली तू असं कसं झालं ते गेला ताण देतात कसं करचे खाऊचे तुम्ही दिला नाही
मेघल आताच खाऊन कंटाळलेली दिसते का त्याची कसं नाही ना त्याची कसं ना आता कोणी एक कोण देऊ का नव्या खाऊ का नव्या म्हणून तशी मागीर कसं नाही ना तू गेला आताची लाई जाता पळय ओके 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 हा हांव म्हणल्यार मणके करता न्हू ते समज जाता तशें कसं नाही ना चलो म्हाका आतां भूक लागल्या आतां जेवया आमी आतां जस्ट मी जेवण जेल्लें सॉलिड उसळ आशिल्ली मुगाची एक नंबर आशिल्लें लायकोन परसाळ उडक लायकोन चपातूट खाल्ल्या तर मागीर भयणी तावडी चमकलेली आनी मागीर जेवणूय जाल्लें तावडी हांव ओगी जेवलेलो आनी ताजे मागीर क्लासूय जाल्लें आनी क्लास जेवन मागीर हांव आतां एडिटींग करचें बसलेलें थोडें बाकी आशिल्लें सकाळ हांव थोडे टायम आशिल्लो करून करता आशिल्लो आनी आतां जस्ट आतां हांव फिनीश केलें अपलोड केलें बापरे कसन जळार जाल्ला गोतना म्हाका कसन जाल्लें आजकाल मस्त जळार जाल्ला खंय पळय थोडे छोटे छोटे सांच्या कुईंग 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 खंय आतां हांगा आशिल्लें मस्त जळार तर आजी बेस्ट म्हणल्यार म्हाका डिनर करचें ना आजी म्हळ्यार म्हगे भयणीन घेतना हाडला तेंची गेल्ले तर आज म्हाका हॉलिडे डिनर दाखोवन एक्चुली मागीर करता आशिल्लो बट इमिजिएटली जायना आशिल्लें ना जाल्यार 9:30 मागीर करता आशिल्लो भशेन तर तो गोयलेलो हांव जस्ट कितलो जळार जाल्लो आमगेर हांगा तर ताजे खातीर रिफील पॅक घेवचें हाडलेलें गूड नायटाचें बार लायक वेदर जाला हांगा थंड जाला फूल थंड आज कसन गोतना वयरी खंय आज चंद्रू दिसना खंय चमकला कसन गोतो आजी कि येदोर ते चंद्रोदय जायनी की कसन गोतना गोतना कसन छाल आसा आज इतलो फटाकडी कसलो फोडतस करून म्हळ्यार कोणाला कसन की बड्डे बिड्डे कसन की असं दिसतं गोतना तावळ पळय आनीक एक ओडलं पळय काम जालें हांगा तर आजकाल WPL चल जाला म्हळ्यार वुमेन प्रिमियर लीग म्हळ्यार IPL मान के वुमेन प्रिमियर लीग स्टार्ट जाला काल दाखोवन स्टार्ट जाला 9 तारीख दाखोवन हांव येदोळ ते पळयनी आतां हायलायट्स पळयता पयसून बट मस्त इंट्रस्टींग येतालें फर्स्ट हांव पळयता मागीर सांगता कशें ना बट एन्जॉयमेंट आसा बट IPL आयलें न्हू IPL आसल्यार न्हू एक नंबर म्हळ्यार पुरा एक 2-3 म्हयने आमगेर अशी जाता बट हांव मस्त ऊन पळयता म्हाका त्या टायमार असो IPL स्टार्ट जाता आनी म्हाका क्लासीस आसता तर ताजे खातीर हांव म्हाका टायम मेळना पळोवच्याक बट आतां WPLाचे हायलायट्स पळयता हायलायट्स म्हळ्यार एक आतां अर्द घंटा तो आसता पुरो मॅच सारता म्हाका मॅच पळोवचें मस्त पिशेस एक फावटी बसलो ना मागीर पुरो दिवस सांगता वता ताजे खातीर आसना हांव चिक्के अवॉयड करता पळोवचें पुरो दिवस सोदता आतां तर 2020 आसा पूण तर वन डे आशिल्लें मागीर टेस्ट मॅच आशिल्लें सकाळ 9 घंटे दाखोवन सांजे 5 घंटे अशी पळयची आसता आशिल्लें मागीर हांव पेट्ट खावची आशिल्लें म्हळ्यार वाजी नाशिल्लो हांव त्यांची पेट्ट खावयता सकाळ भायर फ्रेंडां ते चमकले तेंचे पयशे सांजे वेळ ते आमी मॅच पळोवचे ताजे मागीर एग्जामाक प्रिपेरेशन ना कसं ना मागीर फटका अशी पुरो आशिल्ली ते उडगस येता आशिल्ला प्रिमियर लीग पुरो स्टार्ट जाला ना ताजे खातीर फूड अशी पुरो ना आशिल्लें फूड थोडे आशिल्लो आतां तो मस्त ऑपॉर्च्युनिटी जाला क्रिकेटर्साक बाय लायक जाला चलो आतां एंटरटेनमेंटूय मस्त जाला आतां तुमकां पुरो जाणां खातीर आतां चलो आतां व्हिडिओ एंड करता हांगाची आतां तो तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो बाय गायज गुड नायट टेक केअर